भुरग्याचे हे घे तुझ्या वक्ल गुलाबी तू हांगा कित्याक येयला अरे कुठ्या म्हाका घराकडे कंटाळो येलो दीदी आणि भावाची बाजारात गेला फिरून आणि हांव म्हणून घराकडे एकटे रावन कितें करतलें म्हाका म्हणून कंटाळो येना तू हांगा तर बरें केलें हय गुलाबी चल आमी घरा या ते दीदी तुका रावतले अरे उड्डो पळय तेका घरा वता खंय घरा पोरा कोणाली पोरा रे कितली आसा तुमची पोरा तेका सांगा तेच्या पोराक घेवन वयता तुम्ही शिकिरे म्हणून कोण करतात म्हाका दिसता हांव हांगा आयल्यार ते तुमकां आवडूंक ना तू हांगा तर बरें केलें आमचो टायमपासूच जालो हय तुमी अशें मनाक लावपाची गरज ना तू आमकां घरान जाय तेन्ना आय आमचे दार तुका सदांच उगडे गुलाबी चल आमी घरा या हांगा रावन कांय फायदो ना अशें कित्याक म्हणून उलयता तुमी म्हाका तर हांगा आयल्यार खूब बरें दिसता शी आमची मुंबय न्ही सारकी वीट शी गुदमरल्या भशेन जाता मागीर तू गोंयांत रावतो कित्याक येयना अशी खूब वेळ दिसता म्हाका गोंयान रावचें अशें पूण कशें रावतलें हांगा म्हाजो म्हणटलो कोणूच ना न्ही अशें कित्याक म्हणटा गो गुलाबी आमी तुजे कोणूच न्हू गो तुजे दीदी आसा मुगो भावोजी आसा आनी हांव आसा मुगो अरे दीदी भावोजी आसल्यार कितें जालें फकत 2 दिसाचे आतां तूच पळय हांव येयल्यार दीदीनी 2 दीस म्हाज्या वांगडा न्हिदले आनी आतां वचून भावोजी वांगडा न्हिदता हांवें कितें एकटेंच न्हिदपाचें म्हाका कितें भंय दिसना तुका भंय दिसता तर आमकां सांगपाचें मुगो हांव आसलो मुगो अरे भाऊ हे कोणा कित्याक धरल्यार ते सोड रे कोणाचे मोडटले खंय अरे तुजें कितें जालां मात पासून ल दिसना तुका कायच्या काय उलयता पळय मरे पळय गाडो गाडो पांडव आम्ही पांडव जेवण द्रौपदी फक्त रणकरी रे अरे तुका सांगता तू तेका 10 वेळा दोळ्यान पासून पळयशीत जाल्यार तुजे दोनूय दोळे काडटलो आनी गड्ड्यांनी खेळटलो कोळे पाणयाचे पोळे रे पोळे आवडटा माझी आई न्हू बरे पोळे करता हांव सांगता तुका पोळे करपाक खरेंच तूं म्हाका कोळे हाडटलो म्हाका कोळे खूब आवडटात कितें वाटता रे कितें जालें तुमी अशें रडटात कित्याक हांवें तुमकां कितें म्हटलें तुम्ही म्हाका कांय म्हणूंक ना पूण म्हाका म्हाज्या आईची याद येयली आई ए आई तू कितले बरे गोडशे करताली गे आई आई जर तू आसली जाल्यार हांव गुलाबी गोड गोड गोडशे खावयतलो आसलो गे अरे तेका तेजी आईची याद दिसता रे गायची कोणाच्या गायची खंयच्या गायची रडपाची गरज ना आनी म्हाका कांय दिवची बी गरज ना तू तशें म्हणना गेले सोयरे म्हणटकूच अभ्यास होय आमी तुका कितें तरी दितले गुलाबी फुडल्या म्हयन्यान 17 तारखेर तुजो बर्थडे न्हू गो आमी तुजो बर्थडे हांगाच करुया मुगो ना म्हजो बर्थडे न्ही एप्रिलाच्या 17 तारखेक हांव म्हजो बर्थडे मुंबय वचूनच करतलें आमचो बर्थडे हांगा गोंयांत करुया हय गुलाबी तुज्या खातीर न्हू पूण म्हाज्या खातीर आमी तुजो बर्थडे गोंयांत करुया हय रे हे तू कित्याक बेश्टो थंय म्हणटा तुका कितें आयकपाक येयलें अरे हय रे आठ पळो या पळयाचे पळय गुलाबी तुजो बर्थडे एप्रिलाची 17 तारखेक तो आमी मार्चाची 17 तारखेक करुया हय एक म्हणून एडवान्स हय समेत तू कितें म्हणटा सांग हय आमी तशेंच करुया ते कुठे करुया मरे बर्थडे बरें तर तुमकां सगळ्यांक खुशी आसा जाल्यार हांवूय तयार आसा तशें जाल्यार हांव दीदीक सांगता आनी सगळी तयारी करून सांगता चे 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 बर्थडे तुमगेर न्हू बर्थडे हांगासर करपाचो सगळं बेश्टच आमी करया कुठ्या तूं मरे केक पॅटीस आनी कोल्ड ड्रिंक हाड चिकन हांव हाडटा बेऱ्या तूं मटण हाड मटण घट्टाण कोणाचें घट्टाण रे हय तुमी कोणाचें घट्टाण करता तुझ्याच घट्टाण घालता तुझ्याच घट्टाण घालता मटण रे मटण म्हणून थोडा उदीक सुटले पळय काय जा उदीक सुटले ना एक बाटली हाडटा सगळें उदक बाटल्यान घाल भूरची उतरा उलय तर एका चोडो आपल्या शी भूर जावन तशी हे पळय बरें तर हांव आतां वयता म्हाका न्ही उशीर जाता म्हजी दीदी म्हाका हुसकेतले तुमी म्हाका दोस्त मेळ्ळे म्हाजें मनोरंजन जालें म्हजो बरो टायमपास जालो बरें तर येता हांव हांव वयता हांव वयता जेव पदार्थ टायम जालो अरे केले मरे अशें केलें की आपण जेवण रावला कितें रे तुझे जाला तरी कितें तुझे मरे कान फुटल्या कित्याक बेटो मदीं उलयताय तूं
तुका सांगता तुझे हांव एकूच मारतलो तू तापट्या पडायचे रे तू तापट्या पडायचे रे तू सांगता नको आता तू सांगता तू माझ्या टाकतोय पण हे माझ्याकडे बरे उरलेले मग चढ तुझी रे आमची जॉब लोक आमच्या वाटाकडे मिरचा वाटून घातल्या गुलाबाचा स्वभाव खूप आवडलो होय रे काय खूप आवडलं ते हिरे त्याचे उलोवप हिरे त्याचे मोडप असे दिसता कोणतरी स्वर्गातल्या खोलीत देऊन गेल्या कशी अरे तुम्ही किती उलयता रे काय कळना म्हाका आवयचो घोव उलयता आवयचो घोव मग